कर्नाटक सरकार आणि गोंय सरकाराची म्हादय संदर्भात न्यायालयात सुनावणी चालू आशिल्ली. ताचेर सर्वोच्च न्यायालयान आपलो निर्णय कर्नाटक सरकारा वाटेन दिल्ल्यान गोंयान म्हादय न्हंयचो विशय घेवन आंदोलन करपी संस्था चाळवल्यात. म्हादय न्हंय संदर्भात हरीत लवादान दिल्ल्या निर्णयाक केंद्र सरकारान मान्यताय दिवची न्ही म्हूण गोंय सरकाराक न्यायालयान गोंयचें म्हणणें मांडपाक अपेस आयला. गोंय सरकाराक म्हादय न्हंयच्या विशयाचेर राजकारण करपाचें आसलें. तांकां गोंयकारांचें कितेंच पडिल्लें ना अशें आतां स्पश्ट जावपाक लागलां अशें प्रोग्रेसीव फ्रंटाचो हृदयनाथ शिरोडकारान पणजेन पत्रकारांक म्हायती दिल्या. जे मेन दोन मुद्दे आशिल्ले गोंयचे ते म्हटल्यार म्हादय आनी मायनींग ह्या विशयाचेर गोंयच्या सरकारान उलोवपाचें टाळ्ळें. आनी जी नाटकां केली पळय रोहन खंवट्याक अरेस्ट करपाची आनी ते सगळें डिसरप्ट जावपाक जाय एकूण, आनी ते करपाक लागून असेंब्ली डिसरप्ट करपाक लागून स्वता सरकारान हें सगळें षडयंत्र जें आसा तें केल्लें आशिल्लें. आनी ताका लागून म्हादय जो इम्पॉर्टंट विशय आसा तो येवना, आनी तो घेवना कित्या खातीर तें आज आमकां लक्षांत आयलें. आज इतल्या खातीर लक्षांत आयलें की आज जेन्ना सुप्रीम कोर्टान म्हादयच्या विशयांतलें मॅटर चालू आशिल्लें, आमच्या गव्हर्मेंटाक खबर आशिल्लें की हो विशय आज येतलो म्हणून. आनी हो आयचो विशय न्ही, हो म्हाका दिसता असेंब्ली चालू आसतना सुद्दां खबर आशिल्लें गव्हर्मेंटाक की आयच्या तारखेन म्हादयचो विशय, म्हादयची केस जी आसा ती सुप्रीम कोर्टान येतली. आतां सुप्रीम कोर्टान जे मॅटर पेंडींग आसा त्या मॅटरान जे कर्नाटक गव्हर्मेंटान एप्लिकेशन घातलेलें डायरेक्टींग द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू नोटिफाय द ट्रिब्युनल्स अवॉर्ड, जो फायनल ट्रिब्युनल अवॉर्ड जो दिला तो अवॉर्ड नोटिफाय करपाचें डायरेक्शन गव्हर्मेंटाक दिवचें म्हणून जे एप्लिकेशन घातलेलें त्या एप्लिकेशनाचेर आज खरें म्हटल्यार सुप्रीम कोर्टान शिक्कामोर्तब केल्लो आसा. सुप्रीम कोर्टान आयज जो निर्णय दिला तो निर्णय गोंयच्या एकूण जो इशू आसा, गोंयची जी मागणी आसा हे सगळें एकूण काबार करता. आनी ताका लागून आमी आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटाचो एटिट्यूडाचो निशेध करता. कारण अशें की आमचो जो एडवोकेट आसा, गोवा गव्हर्मेंटाचो एडवोकेट जो आसा तो खंय थंय आर्ग्यू करपाक पावलो ना वेवस्थीत, आमची बाजू वेवस्थीत मांडपाक पावलो ना. आनी जी मेन गजाल सांगूंक जाय आशिल्ली की ट्रिब्युनलान अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ट्रिब्युनलान जो परत तेंच्यांनी जे एप्लिकेशन घातिल्लें की टू क्लॅरिफाय द अवॉर्ड जे आसा ते क्लॅरिफाय करचें म्हणून, ते पेंडींग आसतना सुप्रीम कोर्टान तूं ओगी रावता कसो? म्हणजे तूं वेहेमेंटली आर्ग्यू कित्याक करूं ना आमच्या एडवोकेटान? सो हो आमचो सरकाराक प्रस्न आसा. काय सरकारान पयलींच थरयलां की डायवर्ट करया आतां म्हणून, कारण जशें तेंचें उलोवणें जाता की डायवर्ट केल्यार बरें जातलें, डॅम बांदल्यार चड उदक मेळटलें, अशें जे दिशाभूल करपाचो प्रयत्न जे सरकार आतां करूंक लागला तेजोच एक भाग काय कितें हो? म्हणून ह्या सरकाराचो बेजिकली आमी निशेध करता. आयज सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णया वयल्यान स्पश्ट जालें की कर्नाटकांतल्या वेंचणुके वेळाच्यान म्हादय न्हंय संदर्भात पत्र वेव्हार चलतालो तो हाचोच एक भाग आसलो अशें हृदयनाथ शिरोडकार म्हणटा. आमचें गव्हर्मेंट फेल जालें हें सगळें सांगूंक जाय आशिल्लें. नवीन कंट्री कावन्सील तो हें सगळें सांगूंक जाय आशिल्लें की आमचें थंय मॅटर पेंडींग आसा, प्रॉपर ब्रिफींग जाय आशिल्लें, एजी कडल्यान हांगच्यान प्रॉपर ब्रिफींग वचूंक जाय आशिल्लें, आमच्या सरकाराचें वेवस्थीत रिप्रेझेंटेशन जावंक जाय आशिल्लें. हें कांयच जाल्लें नासल्या कारणान हो आतां निर्णय आयिल्लो आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक याद आसतली की प्रकाश जावडेकरजीन एक पत्र बरयल्लें भोमायाक. त्या पत्रान कितें आशिल्लें, 24 डिसेंबराचें पत्र तें, जाचेर आमी परत बोवाळ घातलेलो. कर्नाटका कॅन स्टार्ट द वर्क ऑफ कळसा बांडोरी नाला प्रोजेक्ट आफ्टर गॅझेट नोटिफिकेशन. म्हणजे नाव दे कॅन स्टार्ट द प्रोजेक्ट. म्हणजे हें सगळें प्लॅन्ड आशिल्लें काय कितें की गॅझेट नोटिफिकेशन जातकीर तूं कर, आपूण तुका अशें पत्र दिता, मागीर तूं सुप्रीम कोर्टान आर्ग्यू कर, गोंयचो एडवोकेट जो आसा तो आर्ग्यू करचो ना, केस तुमच्या फावरान जातली आनी गोंयचें जे सगळें आंदोलन करता पळय त्या सगळ्या आंदोलनकारांची तोंडां बंद जातली. हें जें षडयंत्र आशिल्लें पळय तें षडयंत्र हांगा सगळ्या लोकां समोर दिश्टी पडूंक लागलें. आतां आमचे गोंयकारां कडेन मागणी आसा, सरकारा कडेन मागणी करून फायदो ना. गेंड्या कातीचें सरकार, ह्या सरकारा कडेन कांयच मागणी करून फायदो ना. आमी मागणी करता आमच्या गोंयच्या लोकांचेर. आमी मागणी करता गोंयान जे कर्नाटकाचे लोक रावता तांचे कडेन. आमी मागणी करता गोंयान जितले गोंयचे लोक सोडून भायले लोक जे आसात तांचेरूय बीन तांचे कडेन मागणी करता की सगळ्यांनी आतां तुमी विचार करूंक जाय. तुमी हांगा गोंयान रावतात, आमचे गोंयकार गोंयान रावतात. फाल्यां जर उदक बंद जालें गोंयकारांचेंच उदक बंद जावचें ना. जे लोक गोंया भायले सुद्दां गोंयान रावतात तांचें सुद्दां उदक बंद जातलें. कारण तुमी हांगा कर्नाटकाचे आसा म्हणून कर्नाटक सरकार तुमकां वेगळें उदक हाडून दिवचें ना. आनी खास करून हांव
मतदारसंघातल्या काही मतदारसंघातल्या लोकांक सांगू सोदता की तुमचे आमदार तुमकां वेगळें उदक हाडून दिवंक शकना, म्हादईचें उदकूच तुमकां मेळटलें. सो आमदार सांगता म्हणून आमी भायर सरतले, आमदार सांगता तशें आमी वागतले, आमदार सांगता जाल्यार प्रोटेस्ट करतले. हो जो एक चालू आशिल्ल्या गोंयान पळय तें बंद जावपाची गरज आसा. आनी खऱ्या अर्थान नॉट ओन्ली म्हादई, सेव गोवा हो जो आमी कॉन्सेप्ट दिल्लो पळय, आतां इट हॅज बिकम अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. इट इज नॉट जस्ट सेव म्हादई सेव गोवा, इट हॅज नाव बिकम सेव म्हादई सेव वेस्टर्न घाट. सो हें जर काबार जावंक जायना जाल्यार सगळ्या पर्यावरण प्रेमीक हांव कळकळीची विनंती करता की तांच्यांनी आतां भायर सरचें. हो इशू पॉलिटिकल म्हणून तुमी विचार करनासतना हो इशू जिवाळ्याचो इशू, जीवन मरणाचो विशय आसा गोंयकारांच्या आनी एकूण कर्नाटकाच्या लोकांच्याय बीन जीवन मरणाचो विशय आसा. असो विचार करून सगळ्यांनी तो भायर सरूंक जाय आनी ह्या सरकाराक आमी जाप विचारपाची गरज आसा. गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हादय आपली आवय म्हणटालो. तो आपल्या आवयचें रक्षण करपाक शकना. तो मुखेलमंत्री गोंयकारांचें रक्षण कितें करतलो असो प्रश्न शिरोडकार करता. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान म्हादय न्हंय संदर्भान आयिल्ल्या अपेशाची जबाबदारी घेवन गोंयकारांची माफी मागची. तशेंच तांणी आतां तरी राजिनामो दिवन कुशीक सरचो अशी मागणी प्रोग्रेसीव फ्रंटाचो शिरोडकारान केल्या. फुडल्याच म्हयन्याक झेडपी इलेक्शन्स आसा. आमी तांकां त्याच जेन्ना आमच्या दारान येतले सगळे लोक तेन्ना आमकां जाप विचारचो पडटलो की तुमी म्हादय वाचोवपाक लागून कितें केलें. दुसरो हांव आमचे 40 आमदारां कडेन मागणी करता, कम आउट क्लियर ऑन म्हादय. तुमचें म्हादईच्या बद्दलचें मत जें आसा, म्हादई डिस्प्युटा बद्दलचें मत जें आसा आनी तुमचो विचार जो आसा तो गोंयकारा समोर मांडा. कारण आमकां खबर आसा खूब जाणांच्या मनान आसा की म्हादई वाचोवची म्हणून, पूण सरकारान आसा म्हणून वाचोवंक शकना आनी सरकारान भायर जें आसा तें आतां भायर सरलेलें आसा. सो हो राजकीय विशय न करता आमचो जीवन मरणाचो विशय असो धरून सगळ्यांनी एकजुटीन काम करूंक जाय. जशें युनायटेड ऑपोजिशन एसेंब्लीन जाल्लें तशें युनायटेड गोंयकार सगळे जाण, इवन BJP काँग्रेस सगळ्यांनी एकठांय येवन आमची म्हादई न्हंय वाचोवंक जाय आनी वेस्टर्न घाट वाचोवंक जाय. पूण आतां जर जो कोण फेल जाला तो मनशान रिजायन करपाची गरज आसा. म्हणून हे मोठे फेलियर सरकाराचें आनी जो लिडर आसा ह्या सरकाराचो इज अ वीक लिडर. आनी त्या वीक लिडरान जो आपल्या आवयक वाचोवंक शकलो ना, म्हादई जो आपली आवय म्हणटा, जो आपल्या आवयक वाचोवंक शकलो ना तो गोंय कितें वाचयतलो. सो ताका लागून ताणें रिजायन करचो इमिजिएटली आनी लोकांसमोर येचें की आपलें चूक जालें, आपूण म्हादई वाचोवंक शकना आनी गोंय वाचोवंक शकना, आपूण आतां रिजायन करता म्हणून ताणें सांगचें येवन लोकांसमोर. CMान रिजायन जावचो आमचो डिमांड.